साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्याकडे धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. दोन ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद असलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनाक हांव ऐश्वर्या केरकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. गोंयांत तशेंच गोंया भायर आनी पुराय देशांत दिसभरान घडपी घडणुकांच्यो अपडेट्स आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान तुमच्या मुखार पावयता. सो आयच्या दिसा कसल्यो खंयच्यो घडणुको घडल्यात त्यो आमी जाणून घेवया आमच्या सब एडिटर्स आनी एंकर्सा कडल्यान. सो पयलीं वचुया आमचे डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांच्या कडेन आनी तांच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स. सुशांत सर. पावसाक 1 म्हयनो शिल्लक उरला. रोखडोच केरळांत पावस दाखल जातलो, ते उपरांत गोंयांत पावस पावतलो आनी पावसाचे फाटभुंयेर जी म्हत्वाची भुमिका बजायता, जी वेगवेगळ्या आपतकालीन कॉलांक अटेंड करता ते उजो पालोवपी दळ आनी पावसाचेच फाटभुंयेर उजो पालोवपी दळान एक टास्क फोर्स युनीट तयार केल्या. जे कसलेय कॉल समजा आयले आनी एकाद्री एमर्जन्सी आयली, एकाद्रो आपतकालीन कॉल आयलो जाल्यार एकाच वेळार ह्या सगळ्या कॉलांक जे अटेंड करपा खातीर एक टास्क युनीट सेटअप केला आनी हो टास्क युनीट ह्या पावसाळ्यांत पुराय काम करतलो. ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट, धावेचो निकाल काल जालो. ह्या निकालाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज पत्रकार परिशद घेतली आनी ज्यो सरकारी शाळा आसा तांचो निकाल ह्या वर्सा बरो लागिल्लो आसा. 78 मदल्या 41 सरकारी शाळांचो निकाल 100% लागिल्लो आसा. ह्या सगळ्या सरकारी शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक आनी खास करून विद्यार्थी हांची तोखणाय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली. कांय दिसा भितरच एक फंक्शन ऑर्गनायज करून जे मुख्याध्यापक आसात आनी शिक्षक आसात तांचो भोवमान शिक्षण खातें घडोवन हाडटले. तातूंतच एक म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार कांय ज्यो अनुदानीत शाळा आसात त्यो विद्यार्थ्यां कडल्यान फी घेतात अशे तरेची एक अपडेट येवपाक लागल्या. आनी अशें जर एकाद्री कागाळ आयली जाल्यार ह्या शाळांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्ली आसा. अनुदानीत शाळांक सरकारा कडल्यान अनुदान मेळटा, ते सगळ्या बाबीं खातीर सरकार तांकां अनुदान दिता. अशें आसले तरीत कांय शाळा खंय विद्यार्थ्यां कडल्यान कसल्यो फी घेतात. सो ज्यो शाळा फी घेतात तांकां ही शिटकावणी आसा. तांणी जर अशे तरेची खंयची फी घेतली जाल्यार तांचेर खर कारवाय जातली. दुसरी म्हत्वाची अपडेट हातूंतलीच की ह्या वर्सा 9वेच्या जो अभ्यासक्रम आसा तो नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण लागू करपाचें आशिल्लें. ताचेर फाल्यां सविस्तर बसका आपयल्या. कशे पद्दतीन आतां मेरेन तयारी जाल्या, नवें शिक्षणीक धोरण 9वेक लागू करचें की ना, तयारी जाल्या जाल्यारच तें लागू जातलें, नाजाल्यार तें लागू जावचें ना, हाचेर फाल्यां खासा बसका जातली. दुसरी अपडेट हातूंतच की 6वेचो अभ्यासक्रम बदलपाचो आशिल्लो तो तेजेरय चर्चा जाली. आनी एक की तिसरीची 3 बुकां बदलल्यात, पूण तातूंतय कांय अजून बदल जावपाचो आसा आनी फाल्यां हाजेर भोवतेक करून निर्णय जावपाक शकता की इम्प्लिमेंट करप की ना. ह्यो ज्यो सविस्तर दोनूय बातम्यो आहात त्यो पळोवपाक मेळटल्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनांत. सुशांत सरान आमकां 2 म्हत्वाच्यो अश्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा. फुडें वचुया आमचे न्यूज एंकर समिधा कुंकळकार हाच्या कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो अपडेट्स. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण 70 सयत दिवचल, मये, सांखळे, पेडण्यां धरून गोंयच्या हेर वाठारांनी नेटान पावसान हाजेरी लायली आनी हाका लागून लोकांची मातशी गैरसोय जाली. तर फाल्यां आनी परवा बी पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायल्लो आसा. संविधान आमकां पावसाची अपडेट्स दिल्ली आसा. आतां फुडें वचुया सब एडिटर ऐश्वर्या खोर्जवेकर कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स. आयची जी अपडेट आसा ती म्हणजे तुमकां खबरूच आसतलें की उपासा लागून कांय दीस पयलीं मडगांव तो भावंक मरण आयलेलें. तशीच आतां तेच्या ही जी घडणूक ताजी आसतना ताका एक दुसरी घडणूक घडिल्ली आसा. फोंड्या वाठारांत सुद्दां अशीच घडणूक घडला की एका चलयेक उपासा लागून मरण आयिल्लें आसा. अजून नेमकें कारण कळोंक ना, ते उपास कित्याक करी, रिजन कितें तें अजून कळूंक ना. सो ही जी बातमी आहा ती तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच ह्या 2 दिसां भितर गोंयच्या 2 वेगवेगळ्या वाठारांत चोरयो जाल्ल्यो आसा आनी ह्यो चोरयो फाटोफाट जाल्यो आसा. हेज्या काय गोंयांत चोरयेचें प्रमाण आतां वाडत आसा. एक जी चोरी जाला ती कुंकळे हांगा आनी दुसरी
गेली थिवी हांगा आनी थिवी हांगा जाल्यार तितून 4-5 लाखाचे भांगार चोरला आनी कुंकळे जाला तितून 1.5 लाखाचे भांगार चोरला आनी 35 लाख तेजे पयशे आसले ते बी चोरून ही जे दोनी ही जी बातम्या तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. ऐश्वर्यान आमकां 2 म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ले आसा. सध्या गोंयांत तुमी पळयता अपघाताचें सत्र चालूच आसा. बुधवारा सकाळी एका 44 वर्साच्या तरणाट्याक अपघातान परवरे हांगासर मरण आयलें. फुडें वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा गावस हाचे कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो अपडेट्स. आयची म्हत्वाची एक अपडेट म्हळ्यार पोट्टेमॉळ कुडचडेर हांगा एका दुसऱ्या मजल्या वयल्यान पडून एका राजन कुरगांवकर ह्या दादल्याक मरण आयिल्लें आसा. तो आपले गॅलरीन आशिल्ले जे झाडां आशिल्लीं त्याच्या गॅलरीन आनी त्या झाडांक तो उदक घालतालो आनी त्या गॅलरीन उदक झाडां दवरिल्लीं थंय जाळी बसयली. ती जाळी खंय तरी कल मेळ्ळी आनी ताचेर तेणी पांय दवरले. ताचो निसटून थंयच्यान तो त्या माळये वयल्यान तो सकयल पडलो आनी जखमी जालो. मजगती ताका उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलान व्हरतना मरण आयलें. ताची कूड आसा थंय आतां पोस्टमॉर्टम करतात आनी फुडलो तपास आतां सुरू आसा. आनी दुसरी बातमी आसा ती म्हळ्यार म्हापशा मळ्या एका बायलेचें मंगळसूत्र हिसकावन घेवपाचो प्रकार आतां उक्तडार आयला. ही बातमी आसा ती ही घडणूक आसा ती शेनवारा जाली आनी आयज म्हापशा पुलिशे त्या बायलेन आसा तो गुन्यांव नोंद केला. तेजे 1.5 लाखाचे मंगळसूत्र चोरांनी फारायले आसा. पुलिसांचो बेस करून आयिल्ले अशें ते बायलेन सांगिल्लें आसा. आनी तिसरी जी बातमी आसा ती वास्कोच्या भाजयेच्या मार्केटान चिकनाची 2 दुकानां घातिल्ले आनी थळाव्या लोकांनी नागरिकांनी जे आसा ते तिळक उक्तायल्ले आसा. वास्कोन अशें एक सेपरेट चिकन सेंटर आसून तांकां भाजयेच्या मार्केटान चिकनाची दुकानां घालपाक कोणी मान्यताय परवानगी दिली काय म्हण थळाव्यांचो प्रश्न आसा. आनी ही जी चिकन सेंटर जी भाजयेच्या मार्केटान घातल्या ती चिकन सेंटरान शिफ्ट करची म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. ह्यो तिनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. येस, उत्तेजान आमकां 3 म्हत्वाचे अपडेट्स सांगिल्ले आसा. तर अशाच गोंयच्या कांय खबरां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाका. तशेंच आमच्या इतर सोशल मिडियाक फॉलो करात. कॅमेरामॅन यश आडारकर सयत हांव ऐश्वर्या केरकार. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. दोन ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावा गोमंतक TV.